कारापूर पंचायतीच्या पोरणी इमारतीकडेन साचिल्लो कोयर निमाणे एकदांचो काडून वाठार नितळ केला। दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर गावांत भर लोकवस्तीकडेन रस्त्या कुशीक पंचायतीन व्हडा प्रमाणात कोयर डंप केल्लो, ताका लागून गंभीर समस्या उप्राशिल्ली। गोमंतक टीव्हीन ही समस्या मांडिल्ले उपरांत पंचायतीन दखल घेवन थंयच्यान कोयर नितळ केलो। कारापुरा भर लोकवस्तीकडेन साचिल्लो कोयर निमाणे एकदांचो पंचायतीन काडलो। कारापुरा भर लोकवस्तीकडेन रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचिल्लो। हो कोयर कुसून थंय घाणी पातळिल्ल्यो, ताका लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटालो। ह्या प्रकाराचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घालतकीच पंचायतीक जाग आयली। तांच्यांनी बेगोबेग हालचाली करून काल सोमारा कामगार घालून हो कोयर त्या वाठारांतल्यान काडून वाठार नितळ केलो। ताका लागून लोकां मदीं समाधान पातळ्ळां। कारापूर पंचायती खातीर नवीन बिल्डींग बांदतात, ताका लागून पयलींची बिल्डींग मोडून उडयल्या। हे बिल्डिंगे कडेन आशिल्ली आनी कोयर दवरपा खातीर तयार केल्ली तात्पुरती शेडूय मोडून उडयल्या। ताका लागून कोयराचो प्रस्न उप्राशिल्लो। मात पंचायतीन निश्काळजीपणा दाखयतना भर रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयल्लो। हो कोयर सुमार 8 दीस रस्त्या कुशीकूच पडून आशिल्लो। ह्या कोयरांत प्लास्टिका सयत सुको आनी वोलो कोयरूय आशिल्लो। हो कोयर कुशिल्ल्यान थंय घाणीच्यो घुट्टांनी पडिल्ल्यो, ताका लागून ह्या रस्त्यान यो वच करतल्यांक चक्क नाक मुठीत धरून वचपाचें पडटालें। ह्या प्रकाराक लागून लोकां मदीं तिडक पातळिल्ली। हो कोयर बेगोबेग काडचो अशी लोकांनी मागणी केल्ली। आतां हो कोयर काडिल्ल्यान लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। मजगतीं परत पंचायतीन अशी निश्काळजीपणा करची न्हय अशें लोकांनी मागलां। परत जर रस्त्या कुशीक कोयर उडयलो जाल्यार ताचे परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।